दक्षिण गोंयच्या लोकसभा सिटाच्या दृष्टिकोनांतल्यान भाजपा आपली रणनीती तयार करता। मंत्रीपदां दिवपाची भाजपाची पद्धत पळयली जाल्यार भाजपान 2 वर्सां फुडेंच लोकसभा वेंचणुकेची तयारी केल्ल्याचें दिसता। भाजपाची 2024 लोकसभा वेंचणुकेची रणनीती थारता हे मंत्रिपदां वांटपांत स्पश्ट जाला। 2014 मेळिल्ले दक्षिण गोंयचे जैत भाजप परत एक फावट मेळोवंक सोदता। ते खातीर भाजपाक म्हत्वाचे थारतले अशें फोंडें, काणकोण, सांगें, कुडचडे आनी सावड्डे मतदारसंघाक म्हत्वाची मंत्रिपदां दिल्यात। फोंडें तालुक्यांतल्या मडकय, शिरोडा आनी फोंडें मतदारसंघातल्या आमदारांक मंत्रिपदां दिवन भाजप सुमार 90,000 वयर मतांचेर आपलो मताधिक्य दवरपाचेर काम करता अशें दिसून येता। उत्तर गोंयांत पडटा ते प्रियोळ मतदारसंघाचेरय भाजपान मंत्रिपदां दितना दुर्लक्ष केल्लें ना। वेंचणुकेचो परिणाम पळयल्यार भाजपान पुराय गांवगिऱ्या वाठारांचेर 2022 वेंचणुकेत आपलो शेक गाजयला। 2024 ह्याच कामगिरीची मजत घेवन दक्षिण गोंय जिखपाची मोख भाजपान दवरल्या हे तांच्या मंत्रिमंडळ वांटपांत आनी विस्तारांत स्पश्ट कळटा। लोकसभा वेंचणुकेच्या दृश्टिकोनांतल्यान साश्टीच्या मतदारसंघांनी मतां फुटून भाजपाक फायदो जातलो हे निश्चित आशिल्ल्यान साश्टीच्या 8 मतदारसंघांचेर भाजप निमून ना अशें दिसता। पुराय विचार केल्यार भाजपान मंत्रिपदां दितना दक्षिण गोंयचे लोकसभा 2024चे टार्गेट नदरेन दवरिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।